काळजा सर्वेश्वरा कंठा ओबागी मोद मारेची आयज आमी परत करता पूर्णांचो दोशी काळजा सर्वेश्वराक कंठा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासा आमची काळजा मुरगटा जिव्या देवाक दिनवासा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका आयुश्य सुरवात हे मिसाचें बलिदान भेटयलां सुपून गेले आमचे बाबा फ्रांसिस्को फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक तशेंच सुपून गेल्ल्या लेपोल्डो आनी लुसिया काब्राल हांचे आत्म्याक तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. जो आसा जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो त्या भोव मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमची सगळीं आसूं. तुमची सगळ्यां आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा लुड्डेची बागेवन आंकवार मारिया हाची परब समरूप धालू सायबिणीची. सायबिणाच्या जिविताची लक्ष घालून आमी तिचे सारकेलें पवित्रपणाचें आनी भक्तीपणाचें जिवीत जिवूंक आमकां आदार मागुया. आनी साबार फावटी देव आमचे सभें जी बरेपणां करतात देव आमकां आपल्याचें जायतें बरेपण उगडापें कोत्ता तें आमी आमच्या जिवितान ओळखूंक घेवंक ना, मानून घेवंक ना. आनी सायबीण मायचे भाशेन देवाक मानतात तसलें आमचें जिवीत जावंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पुरिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरी सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेव सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, काकलूत कर. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, kaklut kor. Somya kaklut kor, somya kaklut kor, प्रार्थया. लोक सायबिणीचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. सर्वेस्परा अगोणीत काकलुतीच्या बापा
आमचे ओस्कोतायेन तुजो आदार आनी आसरो जडूंक आमी अंतरेकता. पातका कोता बीन गो सुमोलोली तुजे पुताची मायेची विणवणी कोणवाळायेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडे शिडींनी राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शास्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या खुशाल जा, तिचो मोग करतल्या सोगल्यानो तिचे पासत संतोश बरी जायात. तिचे दूख करतल्या सोमेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगोटात. बुजवण दितोली तिची व्हड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भरलोल्या व्हड्ड्यांतले पियोन पियोन खुशाल जायात. कित्याक सोरेस्पोर अशें म्हणटा, एके नोदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत व्हांवतल्या व्हाळा परी राष्ट्राची महिमा. ती आपल्या व्हड्ड्यार सोगल्यांक बाळांक उबारून वतली आनी आपले उंटयेन तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें, तुमचीं हाडां तोंडां बरीं फुलतलीं आनी सोरेस्पराचो बावळो ताच्या सेवकांक राखता म्हूण घुमून येतले. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली ओडवीक. म्हणुया, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली ओडवीक. प्रितुमे वेल्या सोर वस्त्र्यां वयर भोव वर्त्या देवान तुका दुवे सोदोव केली. जाणें सोर्ग आनी संवसार वचला त्या सोरेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. साबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली ओडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलोय तो मनशाच्या मनांतलो सरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल ताका उगडास हाडटलो. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली ओडवीक. देव तुका सदांकाल मान मेळोसो करूं, सदां तुजेर आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेन्ना आमचें राष्ट्र इणोलकें जाल्लें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब, तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली ओडवीक. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. देवाचे उदक आमकां जागयता, देवाचे उदक सवस्काय हाडटा, देवाचे उदक सोदोसान भरता, देवाचे उदक नवो जीव दिता. Alleluia, 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 alleluia. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सोम्या. गलिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या सिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय देवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एका 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. ताणें ती ओतसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून जेवणाक लग्नाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतोच हलको तो वांट्टात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणां मदली पयली कुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या सिसांनी ताचे विस्वास देवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकांडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आयज आख्या संवसारांत आमी लूज सायबिणीची परब संभ्रमता. जायत्या वाठारांनी जायत्या कुडींनी ही सायबिणीची परब व्हडल्या दबाज्यान संभ्रमतात. आमचे फिगोजीन संभ्रमतात. व्हडशे थंयसर कोपेल आसा लूज सायबिणीचें. थंयसर आयच्या दिसाक सांजेर आमी ही दबाज्यान परब करतल्या. आनी परब आमकां कितें सांगता? मारयेच्या जिविताची लक्ष घालूंक आमकां हुस्कायता. खरे भाशेन आमकां उगडास करता. कोण बरी मारिया दिसली, आंकवार मारिया दिसली आनी आपूण कोण कसली वस्तोरी ती ह्या भुरग्यांक दाखोळ केली. न्हयच फकत भुरग्यांक आनी आख्ख्या संवसारांक आपूण देवान बिचून काडलोली वस्तोरी, आपूण पातका विणीन जियेल्ली वस्तोरी, इम्माकुला सायबीण म्हूण ही हे भाशेन आपूण देवाच्या पुताची आवय म्हूण आख्ख्या संवसाराक तिणें दाखोळ केली. आनी ह्या भुरग्यांक दिसती पडटा आसतना 2 वस्तू केरी भाशेन तांचे कोडे आनी आख्ख्या संवसारा लागीं मागल्यो. ह्या संवसारांत आमी शांतीकायेन जिवंक 2 वस्तू मागल्यो. ती जावन आसा मागणें करूंक, आनी आमच्या दुसरें वस्तू जावन आसा आमच्या जिवितान नवसोडणी हाडूंक, पातका विणी जिवंक आमकां उलो केलो. मुगाच्यानू हे नदरेन आमी देवाच्या उतराचेर लक्ष घालता तेन्ना असलेंच कितें आयच्या वाचपान आमी पळयता. मागण्या कितली शक्ती आसा, बळ आसा तें आमकां दाखोळ करता. मारियाक आमी वळखता आनी सांगता ती भाशेन शी इज द ग्रेटस्ट इंटरसेसर. तिणें तरी मागलें, तिचे वरी मागलें जाल्यार आमकां सगल्यांक फावो जाता, शुभ वर्तमानान आमकां मेवता. जेजू आपली पयली मिलाग्री कोत्ता गालिल्याच्या कानांत लग्नाच्या ओसऱ्यान. थंयसर सगलीं एकठांय जालोलीं आनी तांचो सोरो सोंपता. तेन्ना मारिया हें सगलें पळयता आनी आपल्या पुता लागीं विनवती कोत्ता, मागता तांचो सोरो सोंपलो अशें सांगून तांच्या आदाराक पाव, तांच्या गरजाक पाव अशी ती विनवती कोत्ता. आनी आमी जाणा
मागीर उदक भरलोलें कितें जालें तें दोणान सोरो जाता. तिचे विणवणेन तिच्या ह्या मागण्यान हें तांकां ह्या कुटुंबाक ह्या लग्नांत एकटोलोल्यांक हें देणें फावो जालें. मोगाच्यानो मारये वरवीं आमकां मागलें जाल्यार आमकां सगलें फावो जाता. हो आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. देखून कितेंय आमची मागणी जातात, कितें आमी मागूंक सोदता, मारयेक फुडें घालून आमी मागूंक जाय. हें आमकां तावें कोता. आनी अशें कोता आसतना मारया आमचे लागीं मागता. जे भुरग्यां लागीं मागलें आमी आमच्या जिवितान न्हयच फकत मागपाचें, पूण आमच्या जिवितान नोरसोडणी करपाची. हेंवूय गरज. पातका वेळें जिवंक आमी गरज. जे भाशेन मारया आपल्याच्या जिवितान पातक तेणें पयस केलें, निर्मळपणान ती जियेली. सगळें संवसारी वायट आसा तें पयसायलें. सगल्यो संवसारी ताण्ण्यो आसात तेणें पयसायलें आनी देवा मुखार भाग्योतपणी ती वाडली. आमी आमच्या जिवितान मारयेची देख घेवन भाग्योतपणी वाडुया. आमच्या जिवितान कोत आसा, पातक आसा, वायट आसा तें पयसावंक प्रयत्न करुया. आनी तिचे विणवणेन आमी सगळीं आमच्या जिवितान एक मिलाग्र कशी जावंक, जे भाशेन आयच्या वाचपान पळयल्या तसली मिलाग्र, जेजूचे आसण्याची मिलाग्र आमच्या जिवितान आसूंक आनी खुशालकाय हे मारये वरवीं आमकां ह्या संवसारांत मेळूंक मागुया, विनंती करुया. आनी आमची सगळीं जी कितें खासगी मागणी आसात त्योय मारयेच्या विणवणे वरवीं देवाच्या हातान आमी घालुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोनां तुका बिदा स्वीकार करून तातूंत मागता. बोवा उंडो आल्तार हाडटा, तांकां चोरोस समोर बिदा. आमचे सुख दूख सोबेटोयता, बांदून घेवून विनोद करता. आमचो उंडो ओदोतो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या बाबणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तिचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्वी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमची सोम्य आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लो सायबिणीक आमी नमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तेणें संवसाराक वाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात.
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani संसार, बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोयसून, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसून. बाबा करोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही निडी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीस पर्यंत जेवण जातूच तितून कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबताचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एका आसितले पियेता, तितले पावटी तूं वैभवान येयसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी इसवणूची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडीन रगत शेवतेले आमां समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीची विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन पुतां आनी सर काडून तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक मारयेचे विणवणेन देवा लागीं आमी कितें मागता तें आमकां फावो जाता. आमची सगळीं चिंतनां आवडे मारयेचे विणवणेन देवाच्या हातान घालुया आनी जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चें नांव पवित्र चें रायज आमकां येवं, तेजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलोल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देव आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितान गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरीच्या सुखा आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरोबाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या शिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दान म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंडिका शांती दी आनी तूं सिकायक पोटांत सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची हो तो जेजू आमचो सर्वंडार आपल्याच्या मासा रोगतान आमकां वांटो दिता. हो जेजू आमच्या जिवितान उत्सोर्या आनी मिलाग्री कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण चेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. मोगा वांटप D302 पान 60 आनी 4 D32 पेज 64. देवा उदर मोगान घेता देवा उंडो मोडून वांटा तशेंच आमकां फावो जाली देणी वाटून आमी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबण सगळी जाता बाबा भुरगीं तुजी जाता बरी बाबण सगळी. मोगा वांटप जाता विसान चडटात घरांत चलतात गांवांत दोंदो मसले पेटोवन येचो उजवाड आमच्या जिविताचो जाता पिते साक्षी दिवो जाता सरकार सोदो सुचो जाता पिते साक्षी दिवो जाता सरकार सोदो सुचो. भुकेक लागून पिडीक लागून बाबण रोटा दुखीन बुडून सगळ्या आमी संवसार भुलून दुका बसून कर्जा बसून गोरचे मोतान पांघरूंक घेसून बोरवासाची दिवली भेटून गोरचे
verdade e o libertou. वेंचणुकां समयार मागणें जोण्याकल्यान ओगेपणान हें मागणें आपणाचेंच करचें. सोर पदवीदारा आनी सासणांच्या देवा, सगळी पदवी तुजे थावन येता. संवसार तुजे मांदावळी प्रमाणें चलोवन व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या यादनिकी, प्रवादीक आनी गौणीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेंचणुकां समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड, म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी. मत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मत दिवची ताळणी म्हजे सरशिली पयस कर. बापा, तुजे मांदावळी प्रमाणें एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर. जाती कातीचो, देश धर्माचो भेद उतरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले, देशाच्या संविधाना प्रमाणें सगळ्या मनशांचे हक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर. एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवें मनीसकूड, एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सुरींच्या बापा, तुज्या पुताचो आवयचो उगडास काडून ह्या पवी जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमच्या कॉपेलांत व्हडशें परब परबीचें मीस 5 वाजता इगोजे लागीं बस आसा. 4:30 नाल्यार 4:45 वाजता ही बस सुट्टली. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. सर्वीस फो तुमची सवय आसूं. तुमचे सव्यांस सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. Lourdes Manacha